या कोरोना महामारीच्या काळात श्री राष्ट्रोळी साई मंदिराचे अध्यक्ष आणि सरपंच श्री उल्हास मोरजकर हांणी एक बरें काम केलां. ह्या काळात गरजू लोकांक ताणें अन्नदान केलां. उल्हास एक स्वयंसेवी वृत्तीचो कार्यकर्तो. हें साई मंदिर उबें करपाक ताचो व्हडलो वांटो आसा अशें म्हटलें तर ती अतिताय जावं नये. हें अन्नदान सत्र ताणें करचें अशें ताका कित्याक दिसलें हें ताचे कडल्यानूच आयकुया. खूप दुःख आता ही कोरोनाची महामारी येयला पळय त्या हितून आमचे तरणाटे भाव भयणी डेथ जाता, खूप वायट दिसता. आनी थोड्या घरांनी सगळीं जाणां फूल फॅमिली पॉझिटीव जाल्ली आसा. तांच्या घरान जेवणाचे खूब हाल जाता, तांकां रांदूंक मेळना. हे पळोवन आमच्या मनान येयलें की आमी तांकां हांगा देवळान जेवण रांदून तांकां घरा कडेन पार्सल पावचें अशें आमी सगळ्यांचें सहकार्य घेवन उद्योगपतींचें तेंच्यांनी हेल्प केल्लो आहा. ते आमी हांगा रांदता देवळान सगळ्यांच्या सहकार्यान, आमच्या कमिटीच्या सहकार्यान, आनी आमी तांकां व्हरोन घरा ती पार्सलां पावयता. जवळ जवळ आमी दिसाक 200 ते 250 पार्सलां डेली पावयता, दनपारचे आनी रातचे. आनी तांकां कितें मदत जाल्यार आमी तांकां इतर आमी तांकां हेल्प करता.